11 एप्रिला सावन 19 मे मेरेन लोकसभेची वेंचणूक जातली 7 टप्प्यांनी। गोंयांत मांद्रे, म्हापशें आनी शिरोडचे पोटवेंचणूक जातल्यो 23 एप्रिलाक। काँग्रेस 4-5 दिसां भितर करतले उमेदवारांची घोषणा। उमेदवारांची वळेरी निश्चित करपा खातीर काँग्रेस फुडारी गेले दिल्ली। आयतारा परतून जालो भिराकूळ अपघात। उसगामा बस आनी कारयेक जाल्ल्या अपघातात दोगांक आगताक मरण। हिरो सुपर कपाचे दुसऱ्या आवृत्ती खातीर खेळगडे भुवनेश्वरा 15 मार्चा सावन कलिंग स्टेडियमात दाखयतले फुटबॉल कसोटी। निमणी फेरी जातली 29 मार्चाक। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयत खबरो विस्तारान। शेवटाक थारले लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयांत 2 कडेन आनी विधानसभेच्यो 3 कडल्यो पोटवेंचणुको वांगडाच जातात। एप्रिलाचे 23 वेर फकत 1 म्हयनो उरला। निकाल म्हयन्या उपरांत म्हटल्यार 23 मेक। लोकसभा वेंचणूक 7 टप्प्यांनी जातली। 11 एप्रिला सावन 19 मे मेरेन। तिसऱ्या टप्प्यार गोंय मतदान करतले, मांद्रे, म्हापशें आनी शिरोडे मतदारसंघा खातीर। आयतारच्यान म्हटल्यार 10 मार्चा सावन आचारसंहिता लागू जाल्ल्याचे मुखेल निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरान जाहीर केले। मात गोंयांत नामांकनां भरपाक सुरवात जातली ती 28 मार्चाक। Date of issue of notification 28th March. Last day of nomination 4th April. Date of scrutiny 5th April. Last date of withdrawal of candidature 8th April. Date of counting of course 23rd. हेर 13 राज्यांतले 114 मतदारसंघांबरोबर गोंयची लोकसभा वेंचणूक तिसऱ्या टप्प्यांत जातली। मांद्रे, म्हापशें आनी शिरोडेच्यो पोटवेंचणुकोय वांगडाच जातल्यो। लोकसभा वेंचणूक 7 पावंड्यांनी जातली। 11 एप्रिलाक सुरवात जाल्यार 19 मेक निमणो टप्पो। पळयात वेळापत्रक। मजगती गोंयचो मुखेल वेंचणूक अधिकारी कुणालानय गोंयच्या वेंचणुकांचेर उजवाड घाला। पळयात। The elections notified by the Election Commission of India, both the parliamentary constituencies in Goa are going to be polling on 23rd April, and the notification will start on 23rd March. Nomination will start on 28th March. Last day of nomination would be 4th April. Scrutiny will be next day, 5th April. Last day of withdrawal is 8th April. Polling is 23rd April and counting is 23rd May. As of now, the dates for both the parliamentary constituencies as well as all the 3 vacant seats of Goa Legislative Assembly, which is Mapsa, Mandre and Shiroda. North Parliamentary Constituency as on date is having 5,54,072 voters. South Goa Parliamentary Constituency is having 5,77,546 voters. So total it is 11,31,618. The electoral roll is frozen on last day of nomination, so it will be frozen on 4th of April. Let me give you the figure of 3 ACs which are going to face election. Mapsa is at present having 29,103 voters. Mandre is having 32,129 voters. Shiroda is having 28,919 voters. गोवा 365 ब्युरो पणजी। गोंयांत 23 एप्रिलाक लोकसभा आनी 3 कडेन विधानसभेच्यो पोटवेंचणुको जातल्यो। म्हापसा मतदारसंघा खातीर जायत्या जाणां कडल्यान पक्षा कडेन उमेदवारीचे अर्ज आयल्यात अशें काँग्रेसीन म्हटलां। लोकसभा वेंचणुकेंतल्या काँग्रेसीच्या दोनूय उमेदवारांची 4-5 दिसां भितर घोशणा करतले अशें काँग्रेसीचो मुखेल म्हणयारो सुनील कौठणकारान सांगलां। आम्ही डिटेल आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले व्हेरी सून। इन नेक्स्ट 4 to 5 days अवर कॅन्डिडेट शूड बी डिक्लेअर्ड फॉर लोकसभा एज वेल एज द बाय इलेक्शन, आणि इमिजिएटली इलेक्शन प्रोग्राम आमचो डिस्कस करून चॉकआउट करून दवरलेलो आसा। वी विल जस्ट गिव इट फायनल टचेस एंड अनाउन्स इट व्हेरी सून। गोंयांतल्या पोटवेंचणुका खातीर उमेदवार निश्चित करपाची प्रक्रिया चालू आशिल्ल्याचें गोंय प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकारान सांगलें। कांय फुडाऱ्यांनी प्रचाराक सुरवातय केल्या। म्हापशेचो भाजप आमदार फ्रांसीस डिसोजाचो पूत काँग्रेसीचे तिकेटेर वेंचणूक लढयतलो ह्या प्रश्नाचेर गिरीशान सादुरतायेन जाप दिली। म्हापशेच्यान जायते जाण काँग्रेसीचे तिकेटीक इत्सूक आसात।
तातूंत सरकारांतले 5 आमदार संपर्कात आसात अशें ताणें सांगलें. MAPSA also by-election is going to happen, so we are we have already started identifying the candidates. No, so far, but front runners may be there in their own way, but we have not started the process like Mandra and Shiroda. Any this from Joshua to Congress? Any feelers? No, right now he's in I think he's in the BJP, correct? He's in the BJP, no? That's what we also feel. We have no idea about it. No, that feelers are coming from so many people from government also, but their feelers are coming from for so many days also. But From MLAs? no, that way around 5-6 MLAs are sending the feelers. व्हिडिओ पत्रकार विराज कामती बरोबर पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मांडवीतल्या कॅसिनोक आनीक 6 म्हयन्याची मुदत दिल्ल्यान काँग्रेसीन सरकाराचो फोग काडला. कॅसिनो लॉबी गोंयचे सरकार चलयता आनी हे लॉबीचोच सरकारात शेक आशिल्ल्यान आपल्याक जाय त्यो गजाली करून घेता असोय काँग्रेसीन आरोप केला. गोंयांत पर्यटन मरणाच्या दारात पावला जाल्यार कॅसिनो दिमाखात मांडवीत उफेतात अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. पळयात. गोंय सरकारान कॅसिनोक आनीक 6 म्हयन्याची मुजत वाड दिल्या. मंत्रिमंडळाचे बसकेंतल्यान तशें परिपत्रक काडलां. मांडवीतले कॅसिनो पयस व्हरतले अशें आदीं भाजप सरकारान सांगिल्लें. ती एक सुरय फटास आशिल्ल्याचें काँग्रेसीचो मुखेल म्हणयारो सुनील कौठणकार सांगता. सरकारान कॅसिनो वेल्या खेळाचें धोरण जाहीर करचें अशेंय काँग्रेसीन मागलां. 2014 पासून कंटिन्युअसली गव्हर्मेंटान अनाउन्समेंट्स केल्ले की गेमिंग कमिशन फॉर्म करतले म्हणून. त्याच बरोबर कजिनो पॉलिसी इनफोर्स हाडटले म्हणून. एका टायमार कडक सारको हाका कजिनोक विरोध करपी भारतीय जनता पार्टी आनी तांचे पार्टीचे जो एक ध्येय आनी एक धोरण जें आसलें कजिनोच्या विरोधान तें भारतीय जनता पार्टीचें सरकार सत्तेर आयल्या पासून आमी पळयता की टोटल तांचो सॉफ्ट कॉर्नर जो आसा आनी तांकां कंप्लीट सामकें हेल्दी एटमॉस्फियर करून दिला कजिनो इंडस्ट्रीक फ्लरिश जावपाक. पण आज कजिनो लॉबी इज रनिंग दीस स्टेट गव्हर्मेंट एंड दीस कजिनो लॉबी is deciding what is the party policy of BJP for the state of Goa. काँग्रेस पक्ष हे एक्सटेन्शनां दिवपाच्या प्रकाराक स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट करता, स्ट्रॉंगली हे गजालीचो निशेध करता. सरकारान इमिजिएटली गेमिंग कमिशन जें कितें म्हणटा ताचो जो स्ट्रक्चर कितें आसतलो तो एक्सप्लेन करचो, तो अनाउन्स करचो. त्याच बरोबर कजिनो पॉलिसी कितें, ही खंय कजिनो पॉलिसी ड्राफ्ट जाता, फायली ना जाता त्यो आमी खूब आयकल्या, पण ह्यो कजिनो पॉलिसी ना जाली काय म्हणटा तातूंत. हे कजिनो पॉलिसीचेरूय सरकारान बेगीनचे बेगीन गोंयकारांक एक्सप्लेन करपाची गरज आसा. 2019चे वेंचणुकेंत सरकार परतून सत्तेत आयलें जाल्यार खणींचो प्रश्न जाग्यार घालतले अशें भाजपाचो अध्यक्ष विनय तेंडुलकरान म्हणिल्लें. ताच्या विधानाचोय काँग्रेसीन निशेध केला. भारतीय जनता पक्षाचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा विनय तेंडुलकर ताजो आमी स्टेटमेंट वाचला. ताणें एक स्टेटमेंट केला की भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतकूच आमी मायनिंगाचेर सोल्युशन काडटले आनी भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येतकूच जर तुमी ताचेर सोल्युशन काडटले जाल्यार विनय तेंडुलकराक हांव विचारूंक सोदतां की 5 वर्सां तुमी कितें बटाटवडे काडटाले. मायनिंग डिपेंडंट्स पिपल्स मुवमेंट जो आसा, हांव पिपल्स मुवमेंटूच म्हणटा कित्याक तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुवमेंट न्हय. तो लोक जे आपलो खरोच धंदो आपले पोट भरपाचें जें साधन आसा तें जे लोकांनी वगडयलां ते लोक पोटतिडकीन स्वता जावन भायर सरल्या. ते लोकांनी हांकां जेन्ना शिटकावणी दिली भारतीय जनता पार्टीक, तांचे लिडरांक आनी तांचे सरकाराक की फुडल्या इलेक्शनाक तुमी जर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करना जाल्यार तुमकां आमी दारान सुद्दां येवपाक दिवचे ना. ते गजालीक भिवून आज BJP कडेन आनी कांयच करपाचें उरूंक ना की आनी फेक प्रॉमिसीस दिवपाचे. व्हिडिओ पत्रकार विराज कामती बरोबर पणजेच्यान आमचो खबराकार समीप नार्वेकार. उसगांवां बस आनी एके गाडयेक जाल्ल्या अपघातांत दोगांक जाग्यारच मरण आयलें जाल्यार एकल्याक गंभीर दुखापत जाल्या. ताका हॉस्पिटलांत व्हरून घाला. आयतारा हो अपघात जालो. GA01C4977 नंबराची बस आनी GA03C4516 नंबराचे गाडये मदीं टक्कर जाली. कार्निवालाच्या वेळार वेळीचो सरपंच सावियर डिसिल्वा आनी ताचो इश्ट डेरेक फर्नांडिसाचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो वेळीच्या लोकांनी निशेध केला.
पुलिसांनी खोलायत वचून हाचो तपास करचो आणि संबंधितांचेर खर कारवाय करून तांकां न्याय मेळोवन दिवचो अशें तांचें म्हणणें. वेळीच्या सरपंचा सयत आनीक दोगांचेर कार्निवाला वेळार जाल्ल्या हल्ल्याचो निशेध करपा खातीर आयतारा वेळी पंचायत घरात लोकांनी खाशेली बसका आपयल्ली. हेर लोकां बरोबर धर्मापूरचो आदलो सरपंच डॉमनीक नोरोना आनी चिंचोणेचो आदलो सरपंच क्रूज डिसिल्वानय सभेत हल्लो करप्यांचो निशेध केलो. कार्निवालाचे मिरवणुके वेळार आपले आवयक हॉस्पिटलांत घेवन वचपी गाडयेक वाट दिली ना म्हण ताचेर हल्लो केलो अशें उलोवप्यांनी सांगलें. पण आमी सगळ्यांनी एक जावन आमी वयर सगळ्या पुलिशेक पयर वचपाचें आनी पुलिशेक सगळी इन्क्वायरी करपाची ती सुरयो बिरयो खूंय आसाय त्यो. हे जर चरित्र कसलो अत्याचार जाता ड्युरिंग द लायन ऑफ ड्युटी हाजेर एक्शन घेवपाचो कायदो पुलिसांचो वेरियस अदर सेक्शन्स शूड बी एप्लिकेबल. हांवें साव्याक सांगलां ते एक्सप्लोर करचें म्हणून आणि साव्योय आपले कंप्लेंट रजिस्टर करपाक इफेक्टेड बट एज अ पंचायत बॉडी तुम्ही एकठांय रावन तुम्ही तुमचो कंप्लेंट रजिस्टर करचो ड्युरिंग द लायन ऑफ द ड्युटी. तुमचो सरपंच एसॉल्ट जाला आयज हे इन्सिडंट जाला ते आनी फुडें जावपाक श्रीपणा आनी हे फुडें जायना जावपाक हे इन्सिडंटाचेर सारकें 100% इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आनी कोण इनवॉल्व आहाय ते तांकां पनिशमेंट मेळपाकूच जाय. Where are we heading? Do we want this to be another Bihar? असले कसले फंक्शन जाता तुमचो कार्निवाल आमचो फ्लोट जाता और मेळ जाता हे सगळे बरे भशेन जावपाक जाय म्हणून आतां हे लोकां वाट दिली म्हणून ही केसता जाल्यार आनी हेजेर मुखार आनी कितें उलोवपाचें म्हाका कांय खबर ना. वेळीच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. लोकशाय प्रगल्भ जातली जाल्यार मतदान करप भोव गरजेचें. मतदान ही देश घडोवपाची प्रक्रिया. हे प्रक्रियेत युवकांनी वांटेकार जावचे. येता ते लोकसभा वेंचणुकेत 100% मतदाना खातीर सगळ्यांनी मेळून यत्न करूया अशें आवाहन उत्तर गोंयचो स्वीप डिस्ट्रिक्ट नोडल अधिकारी गेरवासियो मेंडेसान केलां. दिवचल मामलेदार कार्यालयाचे वतीन 100% मतदान मोहिमेक आरंभ जाला. ताच्या उक्तावणाची कार्यावळ सांखळेच्या रवींद्र भवनात घडोवन हाडली. ह्या वेळार चित्रकार प्रसाद पानकार, दिवचलचो उपजिल्लोधिकारी सचिन देसाय, मामलेदार प्रवीणजय पंडित, विवेक नायक आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. गांवागांवांनी वचून मतदाना विशीं जागृताय करतले तशेंच ईव्हीएम मशिना विशींचो गैरसमज पयस करतले अशें मामलेदारान सांगलें. पळयात. Today we are launching our special sweep campaign known as Shat Pratishat Matadan. So through this special campaign, the booth level officers of 03 Bicholim Assembly constituency will visit the households of the electors and will sensitize the electors about importance of voting and ethical voting. Through this special campaign, we will place special emphasis on parts with lowest voter turnout during the previous election and also information about credibility of EVMs and VVPATs will be disseminated to the general public. A lot of rumors floating around that our machines are being hacked. Result जेन्ना आमकां बरो दिसना आमी म्हणटा मशिनांचेर घालतात. कोंकणी भाशेन साश्टीन ती म्हणटात. जेन्ना आमकां नाचपाक कळना तेन्ना वांयगण वांकडें म्हणटात. आनी म्हाका दिसता आमी जेन्ना आमचे लोकशायेचेर नदर मारतात आनी बरे आमकां बरे लिडर मेळनात, आमचे लोकशायेचेर कांय चुकी घडटात तेन्ना आमी म्हणटात की लोकशाही बरी न्हू. अँड स्पेशली वेन इट कम्स टू मशीन वी से द मशीन्स आर बॅड. कोण भायल्या गांवांत पासून वचून म्हणपाक लागले की आमची मशिनां चलनात. इलेक्शन कमिशन हॅज डेअर्ड people to show how it can be hacked. दिवचलच्या मामलेदारान मतदानाचे महत्व आणि अधिकार सांगपा खातीर एक टीम तयार केल्या. घराघरांनी वचून ही टीम अपंगूळ आणि ज्येष्ठ नागरिकां खातीर मतदाना वेळार कसल्यो सुविधा मेळटात ते विशीं म्हायती दितली अशेंय मामलेदारान सांगलें. ह्या निमतान लोकनाच आणि पथनाट्या वरवीं प्रबोधन करपाचो यत्न जालो. पळयात.
साखळेच्या रवींद्र भवनांतल्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. गोंयची वळख राती उसरा मेरेन वाजतले संगीत आनी पार्टे खातीर जावची असो प्रस्न फाटल्या कितल्याशेच वर्सां सावन विचारपाक लागल्यात. ह्या प्रस्नाचेर उलयतना शिवोलेचो आमदार विनोद पालयेकर म्हणटा, संबंदीत सरकारी यंत्रणेन अशा राती उसरा मेरेन चलपी कारवायांचे बाबतीत खर पावलां उबारपाची गरज आसा. पळयात. आयतारा हणजूणचे कुमारवाडो आणि गवंडी वाड्यावेल्या रस्त्यांच्या हॉट मिक्सिंग डांबरीकरणाक सुरवात जाल्या. त्या वेळार शिवोलचो आमदार उलयतालो. दर्यावेळांचेर राती उसरा मेरेन चलतल्यो पार्ट्यो आनी त्या वेळार व्हडा आवाजान वाजतल्या संगीताचो त्रास जाता अशें सांगपी जायत्यो कागाळी आपल्या कडेन पावल्यात अशें विनोद पालयेकारान लोकांक सांगलें. हें संगीत आनी पार्ट्यांचो बोवाळ कांय जाणांक आवडटा आसतलो, पूण चडशा लोकांक तो त्रासच करता. हें थांबपाक जाय अशें ताणें म्हटलें. पळयात तो कितें म्हणटा तो. आनी हांव आवाहन करता की जे जे लोक पार्ट्यो वाजयतात तेंच्यांनी त्या भुरग्यांचे हित लक्षांत दवरून अशा तरेच्या हिता आड भुरग्यांच्या येवचें न्हू. म्युजीक वाजोवपाक एक टायम आसता. त्या टायमाच्या भायर वचप आनी लोकांक डिस्टर्ब करप ही एक अक्षम्य अशी चूक आसा. हेच्या पयलीं सुद्दां आख्ख्या गोंया भितर म्युजिका विरुद्ध आवाज उठोवपी हांव सुरवातीक आनी एक असो काळ येयलो की हांवें जवळ जवळ सगळें म्युजीक बंद घातलेलें. आज परत तें कांय प्रमाणान सुरू जाल्लें आसा की आतां जेन्ना एग्जामी चालू आसात तेन्ना तरी निदान तुमी अशा तरेच्यो भानगडी करच्यो न्हू. म्हाका खबर आसा तुमची पोटां भरोंक जाय, पूण ती पोटां भरता आसतना भुरग्यांच्या हिता आड येवं नाका. आमचें जें डेव्हलपमेंट आहा आतां आमी फुडें व्हरपाची आमकां शक्य आहा आनी आमी व्हरोंक जाय की म्हाका दिसता. डेव्हलपमेंट आतां आमचें कितें आमचें जे फ्युचर भुरगे आहा तेंचें डेव्हलपमेंट आमी आतां नेक्स्ट सब्जेक्ट आमचो मिनिस्टराक सांगता की नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आहा तो आमच्या भुरग्यांचें डेव्हलपमेंट चिंतूंक जाय. आनी जेन्ना भुरग्यांचें आमी डेव्हलपमेंट चिंततात की म्हाका तरी दिसता तेंच्या एड्युकेशनाचें आमी चिंतूंक जाय आनी जें आमच्या अंजुनान घडटा तेजेर आमी सगळीं पेरंट्सांनी एक लक्ष दवरचो आसता की जीं आमची भुरगीं शिकपाक सोदतात तांकां एक फ्रेंडली एनवायरमेंट आमी अंजुनान दिवंक जाय. हणजूणच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. हिरो सुपर कपाचे दुसरे आवृत्ती खातीर पात्र थारिल्ले खेळगडे भुवनेश्वराच्या कलिंग स्टेडियमात 15 मार्चा सावन फुटबॉलात कसोटी दाखयतले. निमणी फेरी 29 मार्चाक जातली. लिगात 7वी आनी 10वी सुवात फावो जाल्ले पात्र खेळगडे आय लीग आनी इंडियन सुपर लिगात खेळटले. 4 पात्र मॅचींतल्या जैतवंतांक बरोबर घेवन आय लीग आनी ISLांतल्या 6 श्रेश्ठ पंगडां मदीं खेळ जातलो. 13 एप्रिलाक निमणी मॅच जातली. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत. पळोवपाक तुमच्या आवडीचो चॅनल गोवा 365 मोग आसचो.